सराची हियरिंग आशिल्ली हायकोर्टान तुम्ही कितें फायल केल्लें? हय आमी पिटिशन फायल केल्लें जेतून डिस्ट्रिक्ट कोर्टान इनचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल ऑर्डर पास केल्ली आनी स्टे ग्रांट केल्लो की स्वेरींग इन करनाका म्हणून न्यूली इलेक्टेड बॉडी. ती ऑर्डर आमी चॅलेंज केल्ली. ती हायकोर्टान ऑर्डर आयज सेट असायड केली आनी सो देफॉर नाव इट्स ओपन फॉर द स्वेरींग इन टू गो अहेड. सो जी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पास केल्ली ती हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान सेट असायड केला. आणि जे पेटिशन लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन ते चालू उरतले. ते सकयले पिटिशन चालू उरतले बट जी ऑर्डर दिल्ली की स्टे केल्ले स्वेरींग इन सेरेमनी ती ऑर्डर भायर उडयला. सो ती कॉशन सेट असायड केला. सो आतां स्वेरींग इन वील प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ दी मामलेदार्स कन्विनियंट डेट. तुमचे पेटिशन आशिल्लें तेतून तुमी कितें म्हणटिल्ले की आमचे पिटिशन बेसिकली आशिल्लें की जेन्ना अशें देवस्थानाचें डेमोक्रेटिकली इलेक्शन जालां तितून अशें एक्स पार्टी ऑर्डर दिवपाची ऑप्शनूच ना म्हणून. इलेक्शन जनरली अशें स्टे करना बिकॉज इलेक्शन डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करून केला. तुमचे कितें ऑब्जेक्शन आहा तुमी इलेक्शन पिटिशन फायल करा आनी दॅट इव्हेंच्युअली हॅज टू बी फायनली डिसायडेड. बट इलेक्शन मॅटरीन अशें जनरली स्टे करना. दॅट इज वॉट वी पॉयंटेड आउट टू द कोर्ट की अशें एक्स पार्टी ऑर्डर आनी अशी स्टे दिवपा जायनाशिल्ली म्हणून जे आमच्या हायकोर्टान अपहेल्ड केला आनी तेंची ऑर्डर सकयल्या कोर्टाची ऑर्डर सेट असायड केला. सर तुम्ही कोणा तर्फे पेटिशन? आमी पिटिशन फायल केल्ले न्यूली इलेक्टेड मॅनेजिंग कमिटी. प्रेसिडेंट आमचे देवेंद्र ही वॉज द पिटिशन नंबर 1 आनी बाकी सगळे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स.